जाता तितके बेगीन विजिजन वॅक्सिनेशन घेयात. 100% वॅक्सिनेशन येता त्या 31 ऑक्टोबर लीडर म्हणटात आणि आपुणूच वॅक्सिनेशन घेवंक ना म्हणून सांगतात. फ्रॉम द हाय एंड हॉटेल्स टू लास्ट टू द टॅक्सी होल्डर्स पर्यंत हे सगळे जाण जर ऑन बोर्ड आयले देन एंड देन ओनली इट इज अ पॉसिबल आमकां टुरिजम इंडस्ट्री फ्लरीश करपा खातीर आमी कशा पद्दतीन करतले ते आमच्यान डिसायड करूं येता. मागीर भितर स्मॉल हॉटेलर्स आयले, बाकीचे सगळे आयले, इवन टू द टुरिस्ट गायड आयले. हे सगळे जर आमी फ्रेंडली रिलेशन्स म्हणजे प्रत्येकाक जो टुरिस्ट हांगा एकदां येता तेणी 10 फावटी गोंय प्रमोट करपाची गरज आसा. आमी वचून नॅशनली आनी इंटरनॅशनली म्हणजे आमचे टुरिस्ट प्रमोट करच्या पेक्षा गोंयांत टुरिजम कशें आसा, गोंयांतले स्टेक होल्डर कसो आसा हें प्रमोट करप गरजेचें आसा. आनी त्यांच्या कडल्यान जें प्रमोशन जातलें तेजी आमकांय करपाची गरज ना. तेन्ना चडांत चड लोक हे गोंया कडेन येवपाक एट्रॅक्ट जातले, ताजी आमकां गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या पॅन्डमिकांत आमकां नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत आमी एट्रॅक्ट करपाक शकतले बिकॉज आमी 100% वॅक्सिनेशन येता त्या 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी पुराय करतले. आनी विथ ऑल म्हणजे आमी जशें म्हणटा की सेफ टुरिजम जर कोणी इंटरनॅशनल टुरिस्ट सुद्दां गोंया कडेन जर पळयतले आसत वेन वी ओनली आमी जेन्ना अनावन्स करतले विथ बोथ द वॅक्सिनेटेड 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट म्हणून जर अनावन्स करपाक शकले जाल्यार डेफिनेटली नॅशनल आनी इंटरनॅशनली टुरिस्ट हांगा येतले. म्हणून म्हणजे गोंयच्या समेस्त लोकांकूय बी हांव आव्हान करता की तांच्यांनी जाता तितके बेगीन आमी वॅक्सिनेशन घेवपा खातीर लोकांक प्रमोट करचें. थोडे जाण आसात आपणाक पॉलिटिकली लिडर म्हणटात आनी आपुणूच वॅक्सिनेशन घेवंक ना म्हणून सांगतात. तें जावचें न्ही अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, ऑल द पीपल ऑफ गोवा जाता तितके बेगीन विजिजन वॅक्सिनेशन घेयात. तुमी सेफ झोनान येयात आनी तें जर केलें आसत म्हाका दिसता आमी जाता तितके बेगिनात बेगीन आमी प्रमोशन इट इज एन 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट म्हणूनय सगळी कडेन प्रमोट करपाक शकतले.